सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावंक लागलो आणि सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर्व दुस्माना थावन विशेव दिलो तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हळें, पळय, हांव देवदार रुखाडाच्या रावळेरांत चियेता, पूण देवाची सोल्यापेट एका तंबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वोस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचे उतार नातानाक आयलें, वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? देखून आतां म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरवाच्या मैदानार बकऱ्यां फाटल्यान वेतालोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परचे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सवे आसलो आनी हांवें तुज्या सर्व दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवां परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायेल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो, हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायेलाचेर न्यायकर्त्यांक नेमले. त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दितले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर्व दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस भरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सवे विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची रासवडकी थीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरतात ते बोडयेन आनी मनीस दिता त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. तुजे घराणें आनी तुजे रास म्हजे मुखार सदांच थीर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ ताचो बापूय पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रवाद कर्ण म्हणा लागलो, सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सडवंदार आमचे खातीर उठयला. जशे काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत्र ताणें बसायिल्लें. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितेल्या सर्व सक्त्यांतली. आदार दिवन व्हरता म्हूण दायेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो. हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सोपोत घालून आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानां थावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविने ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोन्नताचो प्रवादी म्हणटाले. सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकांच्या बोक्सान्या वरवीं लापची चडवून ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ काकूळट आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अनकरांत आनी मरण सावळेंत जियेतेल्यांक उजवाड दिवच्याक, पावलां आमची समाधानाचे वाटेर चलोवन व्हरच्याक. देवाचे उतार हे.